तू नका मंडल बेगा हुई पावली रे कोण झाले ना बॅग तू काय पत्ती करपाची नका वरच्या गाडीन घालता घालून होना आमका उदक कोलवा जेले पण टेन्शन पुंडा मेला मारे पुंडा पुंडा आम्ही पुढे राहपाचे बायलांक सेफ करूया जर जाता जाल्यार आम्ही अर्धा 20 मिनिटाचा टाइम दिला तरी पण ते ऐकला आम्ही पुढला आमचा स्टेप घेऊया तिची टायर तिथे जोडलेला की आता आम्ही 30 फाट्यावर दिल्ले आणि म्हणजे आणि फोर्स झाला तू किती जाऊ शकता भुरग्यांकडे होतो ते नाचताना पण तिकडे सांगता बाबा थंड राहा हा कोणाच बाकीचं काही नका वांगडा राहा तो न्हू किती जाऊ शकता 8:30 पासून गेला आमरे टायमिंग आबूल जाय नका तू सांगा गेलो आम्ही आणि तिका म्हातारा मारू दे अरे होता बिर्याणी मध्ये बिर्याणी बरो सांगे बडगार फोन क्रिकेट प्लेयर सगळे फिल्डिंगला पासून क्रिकेट काय ना
गाडीवर आमचा वरून हां मग पाण्या पावतो सांग नाही आपण पहिला वो हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं आप किसी भी डिसीजन पर नहीं, ये हम ना गवर्नमेंट आ रहा है अरे आप ऐसे जो ये होती है हर कोई ऐसे एजुकेटेड ऐसे जो mass education had been in this level of education when I was 28, maybe 63 years old, 43 years old, लेकिन कभी भी इस तरह का मेरा अनुभव नहीं रहा, कभी नहीं रहा। आई एम अ लीडर ऑफ नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ, इस तरह का सिचुएशन जो है ना हमारे लाइफ में, मेरे लाइफ में कभी नहीं है। हाँ, आप हमको बोलते हैं कर जाइए, बाद में देखेंगे। हाँ, आज का दिन हमें कल नहीं मिलेगा। एक्चुअली हम लोग घर में ही रहने वाले, इधर आने वाले नहीं था, पर 11 दिन से शायद आपको मालूम है कि नहीं, मुझे पता है, लेकिन तो हम लोगों को क्यों आने का है? आज 19वां दिन है। भाई सामने वाले की आंखें नहीं खुल रहा है, इसलिए हमको अभी घर छोड़ के इधर आना पड़ा। हम लोग तो घर में ही रहने वाले हैं, सुबह काम कर रात को वापस आते हैं इधर। हम आप देखा है, हम लोग कभी आते नहीं थे सड़क पर। सर तो आपकी गवर्नमेंट हमको सड़क पे ला रही है। सर जी, कल सीएम से भी हम लोग बोला, उसको क्लियरली हम लोग बोला, वो भी बोला था सर को पता है, सर पता है जिस एजुकेशन में मैं रहता हूँ, सर म्हणजे केन्ना क्लास केला, केन्ना आम्ही केन्ना हें जाला कळ्ळें न्ही आमचें वायलंट जाला आमी अशें सांगा, पूण हांगासर तुमी आमकां हें करता पळय तुमी कशें कितें आसा तें डिस्कस सर तुम्ही तरी हे करा एकदा पळय तुमी कशें आसा तुमचे जे हें आसा सीएम को भी हम लोग कल क्लियरली सीएम को क्लियरली बोला हमको सड़क पे नहीं आने का, करने का। अभी आप सड़क पे आने का आंदोलन करना, सीएम आपके हाथ में बोला है। चार लोग जाके मिल लो, आप लोग अरे कल हम लोग 15 जन ऑलरेडी मिला है। तो सर ये कई चीज़ों में समय लगता है ना, मिल के बात करें, कंसल्ट करें, तो आप लोग ऐसे ये तरीका कि यहाँ पे आके
प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? आप लोगों को बुलाया कैसे चार्ज? आप सर बार वही बात दोहरा रहे हैं। वो तो पुरानी बात हो गई। नहीं, कल 4 बजे गया, कितना आज तो वो चालू है। कल कितने लोग? 25 लोगों के सामने मिलके अभी तो उन्होंने हमको बोला था, हाँ हम तुमको ये असेंबली क्या सेटिंग नाही कळलं नाही सर. किती म्हणतात ते कळलं तुमका? काल ज्यांना तुमचं सगळे सांगलं आम्ही बाबा आम्ही आज एज्युकेशन त्यांना आज आपण म्हाका एक सांगू मग आता ओके जे कितें आतां प्रोसिडींग जाल्लेलें आसा तें बरोबर तें आमच्या एज्युकेशन बरोबर सोशल मिडिया वचून सगळें कळटा म्हणजे तुमच्या थंय पॉझिटिव्ह कांयच सोडूंक ना आनी जर तर पॉझिटिव्ह जर थंय कांयच चालूच ना आं तूं आमकां आपयता कित्याक जेवण आपयता कळ्ळें सर जेवणाक आपयता आमकां तुमी हां जर तर ती बरी खबर जर आसली इतल्यान ते सुद्दां हें जावपाचें सामकें उल्हास जावपाचें हां चला आतां घरा वता तुमी सांगपाचें ना म्हणजे जर कितें तुमी अजून तें रिजॉल्व करूंक ना असो तेजो मिनींग जाता देर इज सम हर्डल आमी स्पीकर सुरू आसा स्पीकर स्पीकर सीएम आसा सगळ्यो गोष्टी विस्कळीत आमी जमीन ज्यो आसा आमच्या व्हडलें कळ्ळें रे कळ्ळें जेचें उदक आसा रे वेळ टायमार जेन्ना हें जालें तेन्ना सगळें रोमान खावपा आसा तो सुटलेलो आसा आपल्या स्वार्था खातीर एक तेका कित्याक तरी आसा इंटरेस्ट हां आय टी पार्काचे म्हणल्यार आय टी पार्काच्या वेळार तो आमच्या फाटल्यान येयलो सगळें पार कोर्टान न्याय दिलो आमच्या बाजून आनी आतां सांगता बर सभेन सांगता सीएमाच्या सभेन तुमचे सगळे बरे बरे ऑफिसर बी आसले तांचे टीस आसा हेजे तुमी लाड कित्याक करता झालं ते कांयच करिना वतलो कित्या खातीर वतलाचें आमकां खबर आसा आय एम ऑन रिपोर्ट पयशे परत कितें आसा तेंचे सोर्स पळया तुमी आनी कितें ना जाल्यार मागीर बेश्टे वायलंट जातले वायलंट जातले ताका सांगलेलें तांकां कालूच सांगलेलें जो कितें कोर्टाचो निर्णय जाल्लो आसा तो तुमी कितें करता आनीक आनी अपीलांनी वचनाका तेसर एक बाजू ह्या जावपाची अपीलांनी वचना कोर्टाचे हेजे तरी पूर्ण स्टॉप पडटा तें कोर्टाक कळ्ळें सगळें फायलींग जाली डिटेल्स तें तुवें आयकूंक ना सीएमाक सांगलें तें आयकूंक ना मागीर आमी आनी कितें तुमचे कडसून आमी अपेक्षा कितें करपाची मागीर कितें म्हणटा हांव कितें सांगता तूं सारको हें कळ्ळें आमी बिरसावंडाची लढाई करची पडली साऊंड नहीं है इरकॉम डेबी घेवन अवश्य बाण बी घेवन आतां आमचे हेजें कितें आसा तें आमी जालें तेन्ना इंग्रजाच्या विरोधान गेल्लें आतां हे दुसरें इंग्रज तयार सुदारीत इंग्रज गव्हर्मेंट बीजेपीचे पार्टी सुद्दां हें करिना लक्ष घालना हांगासर आतां सदानंद तानावडे म्हाजो बरो मित्र बरो म्हणजे इतको बरो मित्र सीएम म्हाजो बरो मित्र हांव समजलो कितें हें आसा तें हें करतलें आं पार्टी काय काम नायक आसा हें आसा फटाफट रिजॉल्व करा काय रोहनाचे तुमचा कितें शेअर आसा असो हांव आनी कितें उलोवपाचें सारकें मरे बाबा सांगा विचार पळय 10 मिनटांनी पळय तुमी कितें आसा पट हॅलो पट रिचार्ज करता
जो होता है हमारा देखेंगे, चल लेंगे सर। Benar, masih baru. Hah? Masih live ya, masih live लगाएं। मेरा वाला कोई नहीं करूँगा। मैं स्कूटर तो है आप बुला के। Sir. पाटल्या पुढे आमचे कोणा भितरी आ रे सगळे ए साइड घ्या ए साइड घ्या वाटला उकळून सगळे साठी घ्या तिकडे घेऊन ना यो भितरी आ बाहेर आले सगळे ए साइड घ्या रे बाहेर आ आशया आशया राव मैं बरो फुल्ला ने यहाँ साइड में यहाँ और पाट समार पाहिलो हाय ऐकाय ना तू गावसार येऊ म्हणा एक साइड इंडिया एक साइड चालू
आम्ही टाइम दिला अर्ध्यावर असतो त्याच्यानंतर कलेक्टर येयलो आणि तुम्ही बघू शकता पोलीस फोर्स हांगा आहा सो आम्ही सांगले की आमचे राव मातशे पुरो गो सो आमकां काय अजून सरकारा कडसून कांयच येवंक ना कलेक्टर येयल्लो आहा कलेक्टरांनी सांगला आम्ही सांगलो अल्टिमेटम दिला आम्ही तिका दोन सांगले एक तर आमकां वचपाक दी नाजाल्यार आमकां अरेस्ट करा म्हणजे आमकां व्हरा आमकां ते वचपाक दिना आमची तयारी आसपाक जाय आमी डिसायड करुया आतां की आमी हांगाच बसपाचे शांततेन बसपाचे पिसफुली बसपाचे तांकां जाल्यार आमकां डिटेन करूनय अरेस्ट करूनय मात सरकाराक लायसन्स दिवया की आंदोलन कशें करप आपल्या गांवा खातीर कशें झगडप आमचें क्वेश्चन अशें एक पॅच असो न्ही आनी आमचो निश्चय आमकां हे जाय स्क्रॅप जाल्लो जाय एक पॅचच असो न्ही कित्याक फाल्यां परत असेंब्ली आसा आमकां वचपाक जाल्यार केन्नाय वचपाक मेळटा मात तुमी लक्षांत धरा की आतां आमकां ते वचपाक दिना सो आमी आमचें कितें आहा तें आंदोलन हांगा बसून पिसफुली करतले आनी जर कोणाक पुलिसांक दिसता आमकां व्हरपाक जाय आमी कांयच तांकां एजिटेट करची ना तांकां इन्सल्ट करची ना जर ते मारता बी जाल्यार ओग्गी रावतले जाल्यार आमी पिसफुली तांकां ते करतले मात कोणूच डायवर्ट जावप ना त्या ऐवज वचप ना ह्या ऐवज वचप ना पळय आमी एकठांय आहा म्हणून सक्सेसफूल जाला आमची युनिटी आहा म्हणून सक्सेसफूल जाला हे युनिटी मॉल वर्सीस युनिटी ऑफ विलेजर आहा सो ती युनिटी तुमी ब्रेक जावंक दिनाका थंय अर्दे वचनाका थंय अर्दे वचना वांगडा राहा हांगाच रावया कलेक्टर येयलो DIG येयलो सगळे MLA येयलो आतां पाळी ह्या CMची हांगा येवपाची सो CM येवसर आमी हांगा रावया आनी आमकां मार्क करूंक ते दिना मागीर कोण घेवसर ते स्क्रॅप जावसर आमी हांगा बसया असो आमी निर्णय केल्लो आसा तुम्ही सांगा नाले बस सकल तोय बस पळय जर कोण लाठी चार्ज करता मारून कितें येता ओगी रावप पिसफुली करप मार म्हणपाचें आमचें आमी इतले दीस 18 दीस आनी 19 दीस आनी हेज्या पयलीं इतले दीस आमची तो आवय रडटा 3-4 म्हण तिका खणटा तिका अत्याचार जाता तिच्या खातीर 4-5 दांडे खाल्ले तकले दांडे खाल्ले पांया दांडे खाल्ले आमी खाडिया असं आसन खाया हे माडकाराक हे रण खावटे हे फुकलेल्या मोठ्याक ताका सांगता आमचे ट्रायबल लोकां वांगडा हे बहुजन लोकांच्या वांगडा फकाणां करनाका कितें आहा तुका आमी ते पिसफुली दाखयतले इतले दीस तुमकां दाखयला आनी हेज्या फुडें दाखयतले सो हांगाच रावया हांगाच प्रोटेस्ट करया देव बरें करूं तोयच पोसा आनी कोणी डिवायड जायनाका एक डिवायड जायनाका सेपरेट जायनाका तोयच पोसा एक आमच्या चिमलगराचो इतको विरोध या युनिटी मॉलात आणि वो इतको विरोध असून हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार जर तर आमच्या तयार युनिटी मॉल हाडटा आसा जाल्यार आम्ही वगीर रावतले आम्ही वगीर रावपाक ना कोणा खातीर आहे आम्ही कोणा खातीर सांबाळटा म्हणून म्हणटा आता
एकूच आता हांव तर म्हणटा सगळ्यांनी याची नोंद घेवची सगळ्या प्रशासनान कलेक्टर आसा सगळे ऑफिसर आसा एसपी आसा डीवायएसपी आसा सगळे हांव हांगासर आयज ऐलान करता जशे आमचे झारखंडचे आमचे ट्रायबलाचे लिडर भगवान बिरसा मुंडान इंग्रजाच्या विरोधात लढा देऊन जे जल जंगल आणि वाचयली तशीच तशा प्रकारचो लढो या तळ्याचेर दिवपाक आम्ही सिद्ध आसा काय ना तर हांवूय आतां सांगता सीएमाक आता तू तळ्याचेर युनिटी मॉल आसा ते हाडून दाखयस आम्ही पळयता हाडून दाखयस तू आयज दीसभर आमच्या आवयांचे आमच्या भयणाचे या भुरग्याचे तरणाट्याचे आयज जो तोय तुम्ही अंत पळयला पळय काय न्हू हो अंत आम्ही शेवट पर्यंत विसरचे ना तुवें आमकां सुणी माजरां अशा प्रकारची हांगासर कितें वागणूक दिली ही आमी आतां कायम केन्नाच आमच्या जिवनात विसरचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांग खरंच त्या प्रमाणे अजयान या सीएमाची गाडी त्यांच्या नाव नको वयतलो काय आणि त्यांच्यात पळोवन वयतलो कळ्ळें न्ही हेवटेच्यान वचो पर्यंत आमी हांगासर धरणां धरून रावतले आणि शांतताय आणि मागीर पळोवया ते आमचे कितें करता ते मागीर पळोवया सीएमाक एकदा हेवटेच्यान पास जावन हरशीं तो सदां पास जातालो पण थंय तेजे दोळे फुट्टाले दोळे नासले तेका पट्टी बांदलेली तेणी धृतराष्ट्रा सारकी आमी उपोशण करता थंय बांदलेली मरे ताणें जाप घेतली आमची तर आतां तेच आसा सांगपाचें कितें आसा त्याच्या मदीं जर कितें पुरुषार्थ जर आसा जर जायत मन नावाची चीज जर कितें आसा जर जायत काळीज आसा जर जायत तो हांगासर गाडी थांबयतलो आनी कितें तरी विचारतलो आनी विचारपाक जाय गाडी तो पर्यंत आमची इतकी सहनशीलता आमी पळयल्ली आसा तेंच्यांनी पासियेंस पळयता तो आमकां टेस्ट करता तुमचे कडेन पासियेंस कितके पर्यंत आसा आमी पासियेंस भायर काडपाक शकना गो येता आतां काडूंक शकना आमी तेंचे कडेन हें आसा पिस्तोलां आसा तेंचे कडेन लाठी आसा कळ्ळें न्हू सगळें आसा तेंचे कडेन अश्रुदूर म्हणून आसा ते टियर गॅस सगळें आसा देवान आमचे कडेन कांयच ना दिवना आमकां सगळें आसा नारी शक्ती आसा बरोबर सो कितें आसा आमी मातशी सांगता मस्ती करपाक कांय ना सकाळी पासून बाबा मातशें आतां घोशणा बी प्लीज कितें करना मरे आमकां नाका आयज सकाळ पासून हाडटात आसा रे बाबा न्हू तुमी आतोड्यो ज्यो आसा त्यो हाडल्यो रे कळ्ळें न्ही अशें आसूं आमकां नाका पूण आमकां सगळ्या जगाक कळ्ळें आतां
काय नाही आता मातसो सुशेग घ्या मातशें रेस्ट घ्या बाबा प्लीज सर बसा काय ना ना सर बस ఏం బుడం आज येईल आम्हाला ना 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 तगे ना बरं बंद करतो